Naman Maria Kupan Maria Silver Sport Chai South Ramada to Sudev to put Jesu. Magyanti Mre Devache Maya Papiakati Vinotikor Ataniam Chamana Chavala. Moima Bamba Kaniputa Kaniput Myang. Adiatani Sada Sadankal. Panson to such a mister, Poilos on to such a mister, Anquar Maria Gabriel Duta Vorvi, Jesus Olmozo Asamurn Kolit Data. Luke 8:28. ती असली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उपूर बायचे सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या दुसरो संतोशाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता ल्यूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुजो दैवन सदैवचो
पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोशाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोशाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइजेसाचे सुमोर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरांत व्हरून ताका भेटयलो. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव स्त्रमदे सुदैव सुदैवचो पूत जेजू
Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Moima Bapa Kani Puta Kani Puetrot Miang Adiata ani sada sadangkal amen. Omo Moga Chechechu Gosam Kam Chipatka Nivaram Kam Panatlia Ujantli Watsokar Sokliat Miang Okurun Chor Goroslolia 5 वसंत सचो मिस्टर बुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40 आणि 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा तूं सगळ्यार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Naman Maria Kupenberele Survespo Jatayan Saus Ramadat Sudev Sudev Suput Jesu Bagyan timbre devachi mai ampapya kati vinoti kor atanem chaman chavla Moima Bapa Kani Puta Kani Puetrot Miang Adiata ani sada sadangkal amen. O Moga Chechechu Gosam Kam Chipatka Nivaram Kam Panatlia Ujantli Watsokar Sokliat Miang Okurun Chor Goroslolia Naman Raniye Kakrutsya Mae Tutski Amchen Jibit Amrut Ani Borwaso Ami Podeshi Evichi Balka Tukaulo Matta
या दुखाच्या खोंडान सुस्काट सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळशे रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाडले आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली होय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोड दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदां वयली शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेनी बोदता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदि आता आनी सदा सदांकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदि आता आनी सदा सदांकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदि आता आनी सदा सदांकाल Test. Check. Test. 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 Check. Test. 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 Check. Test. 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 Check. Test. Check. Test. Sorboneco
Welcome to the 8th day of the Novena. This Novena is dedicated to all consecrated women, loving brothers and sisters. A follower does not leave his master. Rather, he proclaims to others the impact that the master has created on his mind and heart. Today is the 8th day of the Novena to Saint Francis Xavier, and we reflect on similar thoughts from the theme. Like Saint Francis Xavier, let us, as followers of Jesus, bear witness to him. In today's first reading, Prophet Daniel sees a vision in Babylon. Babylon symbolized idols and human praise, and honor themselves and reject God, saying, "We don't have the need of God." Thus, humans distance from God and embrace the world. In today's Gospel, at the very last moment, Jesus conveys to us, his followers, some very important things and asks us to live life with awareness. Let us pray to God that as followers, day by day, we may grow in the deeper knowledge and experience of Christ, enlighten others by our words, proclaim Jesus through our deeds, and thus, like Saint Francis Xavier, witness to Christ in the world. सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आज नोवेनाचो 8वो दीस जो भेटयला म्हत्वाची भयणां. आयच्या दिसाचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जेजूची पाटलावदारा म्हूण गवाय दिवया. जेजू विशीं असलीच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्ख्या संवसारान परगटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशें तांकां जायते सोसूंक पडले. तरेकवार आव्हानांक फुडो करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक तांणी सोडूंक ना. आयच्या पयल्या वाचपान दानियेल प्रवादी बाबिलोनीन रावून दर्शन पळयता. आदल्या कोरारान बाबिलोन कुणायता, कुड्डे देव आनी मनीस आपलीच तूस गायता वो आपणाकूच वयर काडटात आनी देवाक फाटीं उडयतात म्हणून देवाची गरज ना म्हाका. ह्या वरवीं मनीस संवसाराक वेंग मारता आनी देवाक पयस करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां निमाणी घडये वेळार जेजू आपल्या पाटलावदारांक कांय म्हत्वाच्यो वस्तू कळीत करता आनी जागृतायेन जिवीत फुडें व्हरूंक मागता. आमकां जण एकल्याक होच क्रिस्ताचो उलो. ह्या नोवेनांतल्यान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारांत आमकां गोवाय कर म्हूण मागुया.
एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केला. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आमी हे मागणे हांगासर करुया आनीक हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबी रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बायगेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका तीन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानांचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शिव वर्तमानांची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन.
upaniya Bapa pudakatnya Gayon karunia Deva mogagaya Talo upaniya Bapa pudakatnya Gayon karunia Deva mogagaya Deva utoraiku Shibit papat bedong Sugliet kazayat Deva mogagaya Deva utoraiku Shibit papat bedong Sugliet kazayat Deva mogagaya बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, पाटलादार आपल्या गुरूची पाट सोडिना. ताच्या मोना काळजान जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्यांक पोरगोटल्या बगोर रावना. आपूण वेता थंयसर आपल्या गुरू भाशेन तो वागता आनी सगल्यांक सोगोट जावंक वावुरता. आनी हे तरेन एक कोरोशीस आपल्या जिविताच्या माध्यमांतल्यान गुरून शिकयल्लें दाखयल्लें तें दिसपट्टें जियेवून आपल्या गुरूक गोवाय दिता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसाचो विशय बागिवोन फ्रांसीक शावेराची देखीन जेजूची पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवया. जेजू विशीं असलीच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्ख्या संवसारांत परगटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशें तांकां जायते सोंसूंक पडले. तरेकवार आव्हानाक फुडो करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक ताणें सोडूंक ना. आपल्या भावार्थाक सोंपता तें शिसांनी केलें आनी ताचें जिवीत देवा मुखार अमोर जालें. आमकां जोण एकल्याक होच क्रिस्ताचो उलो. पाटलावदारां कशीं क्रिस्ताक ओळखूंक आनी अणभव घेवन वाडूंक आमच्या उतरां कोडण्याचो पोरजोळ दुसऱ्यांक जावंक आनी वेगवेगळ्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक ह्या नोवेनांतल्यान बागिवोन फ्रांसीक शावेराक फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारान आमकां गोवाय कोर म्हूण मागुया. आनी तशेंच पावती परी मिसान वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं काकलूत मागुया. हांव पातकी सौर पविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच संकवार रेख सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पविदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय
त्या आत्मीक अखोत अदीक आमकां लाभोवच्याक कोतकोतीत अत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमच्या काडसान तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेंत कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप हांव दानियल एकदम घाबरलो आनी म्हजे तकलेंतल्यान दर्शनां गोलतालीं तांकां लागून हांव सामको कांपूंक लागलो म्हणटच थंय लागींच आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी सगळ्यांक गोडलां तातूंत कितें सोत आसा आनी तें म्हाका सांग म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें जबाब दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ ताणें म्हाका दिलो हीं 4 व्हडलीं जनावरां म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतले ते 4 राजा पूण राजपदवी बोवर्त्या देवाच्या भोगतांक मेळटली आनी सदांकाल सासणाच्या सासणाक राज तांचेंच जातलें तेन्ना हांवें 4थ्या जनावराचो अर्थ विचारलो कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें एकदम भिरांकूड कित्याक ताचे दांत लोखणाचे आनी ताचे चोपके पितूळचे तें खातालें पिठो करतालें आनी उरलां तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें तशेंच ताचे तकलेर आसलोल्या 10 शिंगाचो अर्थ हांवें विचारलो आनीक एक दुसरें शींग कित्याक उपजलें आनी पयलीं 3 कित्याक पडलीं आनी ह्या शिंगाक कित्याक दोळे आनी बोडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी हें शींग कित्याक हेरां परस बोडाय दाखयतालें हें सगळें हांवें विचारलें भोगतां कोडे झूज मांडून तांकां दोमायतालें म्हूण हांवें देखलोलें तेंच शींग हें पूण शेवटाक काळा लुगां आदलो तो आयलो आनी ताणें बोवर्त्या देवाच्या भोगतां खातीर नीत करून दिली आनी तेन्ना भोगतांनी राज आपल्या ताब्यांत करचो वेळ पावलो ताणें अशें म्हणलें 4थ्या जनावर म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतलें तें 4थें राज हें राज हेरां परस वेगळें आसतलें तें आख्खी प्रितूम गिरासतलें आनी तिचो चुरो करतलें 10 शिंगाचो अर्थ असो ह्या राज्यांतले तेग राजा उपजतले आनी हांच्या उपरांत आनी एकलो राजा हो राजा पयल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा राजांक सोकला उडयतलो तो बोवर्त्या देवाचेर आड उलयतलो आनी बोवर्त्या देवाच्या भोगतांक तो सोतायतलो काळ आनी सोमरूत तो बदलूंक सोदतलो आनी देव ताका भोगतांक आपणाच्या आदीन करूंक दितलो आनी भोगतांक ताच्या आदीन करतलो एका काळाक 2 काळांक आनी अर्द्या काळाक पूण ताची मनसुबी जातली आनी देव ताचे कडली पदवी काडटलो आनी ताचो सत्यानाश करून ताचें नुसणटोन करतलो आनी पदवी आनी रायपण आनी अंत्रोळा खाळा आसलेल्या सगळ्या राज्यांच्या व्हडपण बोवर्त्या देवाच्या भोगतांचे परजेक देव दितलो ताची पदवी सासणाची पदवी आनी सगळीं सम्राज्यांत ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक सगळीं म्हणुया ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक मनशाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराक वाखाणात इस्रायेला सर्वेस्पराची वाखाणी कर जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक सर्वेस्पराच्या याज्ञिकांनो सर्वेस्पराक वाखाणात सर्वेस्पराच्या सेवकांनो सर्वेस्पराक वाखाणात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक प्रमाणीक मनशानो सर्वेस्पराक वाखाणात भोगती वत आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराक वाखाणात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक शिवर्तमाक सगळीं उबी रावया Alleluia, Alleluia.
मनशाच्या पुता मुखार कात्री उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी तुमची चोत्राय धरात, ना तर जेवणा काणांत लोबदून बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत. आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू गरज्यो आसात त्यो तुमी वाटावंक येवंक मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदांच मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. क्रिस्ताताय मागाच्या बाबडीनो, जरी तर हांवें तुमकां विचारलें तुमी इतली सोगोड हांगासर कित्याक आयल्यात काय म्हूण, जाल्यार तुमी म्हणटली आसतली म्हाका फादर तूं खबर नाका म्हाका कितें चलत तें हिंगा म्हणपा न्हय. आयचो विशय मोगाल बाबडीनो आमकां एके भाशेन हुस्कायता. आमकां कित्याक हुस्कायता? आयज आमी सेवादोरीक वर्साच्या निमाण्या दिसाक आसाव. आमी हॅपी न्यू इयर म्हूण ऑरस कॉमेस आतां जानेरा 1 तारखे हॅपी न्यू इयर म्हूण विश कोताय. आमचो पवित्र सभेचो सेवाधर्मीक वर्स देवस्तुतीचो आमी म्हणटा लिटर्जिकल इयर आयज निमाणो दीस. आनी फाल्यां म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी नवें सेवाधर्मीक वर्स सुरू करतले. दर एक सेवाधर्मीक वर्स आमकां सगल्यांक एक सोयेक, एक संदी जेजूचो पाटलाव लागशिल्ले भाशेन आमी करूंक टू फॉलो क्रायस्ट व्हेरी क्लोजली. आनी मग बाबडीनो हांव म्हणटा आयचो विशय कित्याक हुस्कायता? जायत घोडे जे विशय काडटाले तांकां पवित्र आत्म्यान खरेपणी बोल्ले आनी हो विशय आयच्या दिसाक आमकां सोबीत दिलो. आयचो विशय म्हणटा भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे देखीन जेजूच्या पाटलावदारां म्हूण गोवाय दिवया. आमी आख्या सेवाधर्मीक वर्सांत जेजूचो पाटलाव करूंक जायत्यो समरमण्यो करता. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची नोवेना आनी परब एक समरमणी, पूण बरोसपर जावं पवित्र सभेन आमकां जेजून दिल्ले संस्कारान तातूंत व्हडलो संस्कार म्हळ्यार दिसाच्या आमी दिसाक करता तो मिसाचो म्हणजे पवित्र युकरिस्त. आनी मग बाबडीनो आमकां आख्खें वर्स एक संदी कित्याक म्हणटा? ह्या समरमणे वरवीं आमी जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता. आनी इतलेंच न्हू, कोण भाशेन जेजूचें जिवीत आमचें करून त्या पावलांनी चलून आमच्या देवाक म्हणजे रोचणाराक जाणें आमकां दरचून ह्या संवसारांत धाडल्यात, कोण भाशेन आमी ताका रूप बगूंक पावतल्या ते भाशेन आमचें जिवीत हांगासर सारूंक. म्हाका खोशी भोगता फाटल्या 2 वर्सांनी वी हॅव अ सायन लँग्वेज म्हणजे ज्या कोणाक ही जाय देवाचें उतर तांकां पावूंक हो बरो सोयेक. आनी ह्योच भाशेन एक कुड्डो भुरगो आसलो खंय आनी हो कुड्डो भुरगो कायट उबयतालो वाऱ्यांत. ही वॉज फ्लायींग अ कायट. आनी हो कुड्डो भुरगो कायट फ्लाय कोत म्हूण कोण एकलो तेवशिल्ल्यान वाटसूर वयतालो तेजी फकाणां करूंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ दॅट फेलो. आनी फकाणां करून ताणें म्हणलें, आरे पापया तुका खबर आहा तुजो कायट खंय आहा? वाऱ्यान आहा हो जमनीर आहा. आनी मग बाबडीनो तो भुरगो शांत रावन बाबड्याक दिसना पयलो स्वतरी कुड्डो. ताणें म्हणलें, ओय म्हाका खबर आहा. आनी हो वाटसूर थोडाकलो खंय. हाव डीड यू नो दॅट? इंग्लीश भाशेन थोडी म्हणटाय न्हू, तुका आनी कितको खबर आहा काय म्हूण.
आनी तो म्हणटा दोरी ओडटा तितलो वयर म्हजो कायट आहा म्हूण हांव जाणा. द टग ऑफ द स्ट्रिंग मेक्स मी रियलायज दॅट द कायट इज हायर. मगाल बाबडी न्हू आमचें जिवीत ते पतंगा आनी कायट एंड द स्ट्रिंग अशें करून जोरी तर आमकां त्या कायटा भाशेन वयर वयर उबो जाय आनी तो भुरगो कुड्डो दिसती पडना तरी आसतना कायट उबयता. त्या भुरग्या आनी त्या कायटा मदें संबंद आसलो ती तार द स्ट्रिंग. आनी ही तार गरजेची. आनी ही तार म्हणल्यार मागण्यान देवाच्या उतरान पिराचीत करून आनी बऱ्यो दोयाड करण्यो करून म्हणजे देवाच्या उतराची परगटणी आमच्या कोन्यांतल्यान करून आमी ती तार उबयता आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत एके भाशेन आमी वयर वयर देवाक मेळूंक पावता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान हेंच केलें. ही तार ताणें घोट दवरली. 11 वर्सां ताची मिशनरी जर्नी. ताच्या मिशनरी वावर फकत 11 वर्सां. ताचो तरी तुमी जिविताची कोता वाचली जाल्यार 11 years ऑफ मिशनरी वर्क. आनी ह्या 11 वर्सांनी 3.5 वर्सां म्हणजे 3 आनी मायज वर्सां ताणें प्रवास केल्लो बोटीन. द वोयेजीस बाय सी. आतां प्लेनान मोटरांनी भोंवता. आनी ह्या 11 वर्सांनी ताणें इतलो वावर केलो की आमी ताका एके भाशेन आमच्या काळजाचो लागशिल्लो करून दवरलो आसा. आनी ताका आमी भेटूंक हांगासर येता. आमी जेजूची पाटलावदारां बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं क्रिस्ती भाव भयणी. पूण ती तार जायते फावटी आमची सारकी ना. जायत गोडे आमी कुड्डी जाल्या. तो भुरगो कुड्डो आसलो. जायतीं मनशां देवाचे नदरेन कुड्डी जाता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जेन्ना त्या इनासान ताका जेजूची ओळख दिली देवाची म्हणजे एके भाशेन एनकावंटर ऑफ क्रायस्ट म्हणटा गांठ भेट जाली तेन्ना तो कुड्डो जालो देवाच्या मोगान. आनी देखूनच ह्याच मोगान लासून तो आमच्या गांवांनी आनी देसांनी पावलो. मलेशियाक देखून चायना जपानाक देखून पावलो. मोगाल बाबडीनो ही तार भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमची गोट आसूंक गरज. हांव कित्याक म्हणटा जायत्यांची आमची ही तार गोट ना आनी आमचे दोळे संवसारीक वस्तूंनी कुड्डे जाल्ले आसा. वी आर बिकम ब्लायंड. द वर्ल्ड हॅज टेकन ओवर अस. मोगाल बाबडीनो आयज आमकां उगडास. आमी एके भाशेन उमरार आसा ऑन द थ्रेशहोल्ड. वी आर फिनिशिंग 1 लिटर्जिकल इयर एंड वी आर गोइंग टू एंटर इन टू एनादर. एक सेवाधर्मीक वर्स सोंपून आनी एक सेवाधर्मीक वर्सान आमी भितर सरतले. हांव देखून आमकां खेरीतपणी उगडास आयचो विशय करता. जेजूची पाटलांदारां जावन गोवाय दिवप. सोकोट आमी क्रिस्ती भाव भयणी हांगासर एकठांय जाता कित्याक देवाचो अनुभव आमकां मेळ्ळा. देवाचो अनुभव आमकां जाय. तरी ही तार जशे परी त्या भुरग्यान उबोवन तो कायट उबारलो ताका दिसोंक ना तरी आसतना ताणें उबारलो. आमची तार आमी गोट करूंक गरज. जितले फावटी सांतां भक्तांची आमी परबो करता तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारता. कोणाचेंच जिवीत तुमकां अशें मेळचें ना की ताणें मागणें करूंक ना. ताणें पेनन्स म्हणजे प्राचीत करूंक ना. तांणी देवाच्या उतरान आपलें एके भाशेन जिवीत भरूंक ना आनी देवाचे उतराची कोन्यांनी परगटणी करूंक ना. असले सांत तुमकां कोणूच मेळचें ना. देखून ह्या सांतांक आमी जायतो मान दिता. आयज तूं आनी हांव हांगासर ह्या भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा घेवन देवाची भक्ती करता. कित्याक आमकांय देवाचो अनुभव जाय. हें जिवीत जाल्ल्या उपरांत परतून आमच्या रोस्ताराशी आमकां पावूंक जाय. देखून भाव भयणीनो आमी पाटलावदारां जाल्यार कसलीं पाटलावदारां आयज आमकां विचारूंक गरज. जोरी तर आमी पाटलावदारां जाल्यार आमकां भाग्यवन फ्रांसीस शावेर मोगाचो पूण ताचें जिवीत आमकां आपणावंक जाय. ताच्या जिवितान ताणें ज्यो बऱ्यो कोन्यो केल्ल्यो म्हणजे जेजू गोवायकी दिल्ली आयज आमी बेतिना आनी कोंतां देखून घेवंक थोडे पाटी लॉचता सभी माजार. त्या काळार भाग्यवन फ्रांसीस शावेर कापीण घेवन सगल्यांक एकठांय करून दोतोन शिकयतालो. एका काळार तो चिटीत बरयता माय वॉयस इज गॉन. म्हूण ताडो कांसार जाला कित्याक परतून परतून स्वत मानता शिकयन थकला. मोगाल बाबडीनो आयज आमी मागणें करूंक थकता. आमकां ओगेपणी बसूंक नाका. रोखडें उलोवपा जाय. अशे भाशेन आमच्यान पाटलाव करूंक जायना. देखून मोगाल बाबडीनो
पयले सुवातेर मागण्यान आमी तीर रावंक गरज. दुसरें मोगाल बाबडीनो, आमी जे समोर उरता ते साक्रामेंत आमी म्हणटा संस्कार, पयले सुवातेर मिसाची भेट आनी ते पूण सगळे हेर संस्कार आसा ते, हे संस्कार आमच्या जिवितांत एक देवाची दैवीक जोर जल्मान त्या मोन्नान पर्यान आमी साक्रामेंतान वांटो घेता, संस्कारांत वांटो घेता. देखून ह्या संस्कारांतलें जिवीत ही जोर आमच्या आत्म्यान भितर पावपाक जाय. न्हय फकत आतीक बायलांक लागून आंगाक लागून न्हू, पूण आमच्या आत्म्याक आनी भितरल्यात देवाची ही जोर फुटोंक जाय. तेन्नागी खरी पाटलांदारां आमी जातल्यो. देखून आमचे संस्कार जिवे जातले जाल्यार आमी जी वाड क्रिस्ती भाव भयण कशी ह्या संस्कारांत वांटो घेता. आमी जेन्ना संस्कार समोर उरता, जाय तो कुमण्याचो संस्कार जावं काजाराचे जावं ते तिरावणेचे, भायली सगळी आमी तयारी करता, पूण आत्मीक तयारी आमी करूंक फाटीं उरता. प्री इव्हेंट पोस्ट इव्हेंट सगळे फोटोग्राफी सगळे करतले हांव, पूण इव्हेंट आहा ते दिसा खरेपणी जेजूचो अनुभव घेवपाक आमी फाटीं उरता. आमी गोंयकारांनी करीतपणीन ह्या संस्कारांचेर क्रिस्ती भाव भयण कशी लक्ष घालूंक गरज. जेजूचो अनुभव मुख्य हेतू आमच्या समोरमणी आसूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाल बाबडीनो, प्रोक्लेमेशन म्हणजे प्रवाचन, न्हय फकत आल्ताराचेर रावन, न्हय फकत देवाचें उतर वाचून, पूण आमच्या जिवितानूच वा आमचे जिवितूच एक प्रवाचन जावंक गरज. आवर लायफ हॅज टू बिकम अ मेसेज ऑफ क्रायस्ट. मोगाल बाबडीनो, आमच्या भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा आमी घेवया. आयज शिव वर्तमान आमकां करीतपणी जेजू उगडास कोत्ता. ह्या संवसाराचे वस्तूंनी लोबदून रावो नाका, कित्याक काळ येतलो तुमकां खबर आसचो ना, आनी त्या वेळार जेजूच्या मुखार वा देवा मुखार खात्रेन उबो रावंक आमी खरीपणी जातली जाल्यार आमी ताका जागृत आसूंक गरज. देखून आख्खें सेवाधर्मीक वर्स सोंपलें. आमच्या जिवितान ही जागृताय आसा काय? फाल्यां जावन आमी नवें सेवाधर्मीक सुरू करतल्या वर्स आमकां आनी एक सोयीक ही जागृताय आज जागोवंक, आनी न्हय फकत आमी क्रिस्तांव आयली पयली फ्रांसीस शावेराची म्हणून न्हय, पूण आमच्या जिवितांतल्यान देवाचो अनुभव घेवंक ही आस ही जोर फुटोंक दिवंक. तेन्नागी जेजूची खरी पाटलांदारां आमी जातल्यो. मोगाल बाबडीनो, पयली सुवातेर देवाक आर्गां दिवया. देवान आमकां भावार्थाचें जेणें दिलां आनी ह्या भावार्था जेण्या वरवीं जेजूचो पाटलाव आमच्या जिविताचें एक मुखेल हेतू जावंक आयच्या दिसाक देवाचो आशिर्वाद ह्या नोवेनांत आमकां मागुया. जेजू सवें चिटकून रावूंक आमच्या मागणेची गरज उबी रावया आनी जेजूचो खरो पाटलावदार कशें जावंक मजत मागुया. आमची काळजकी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार आपल्या वागणुकेंतल्यान पोरजेक जावं आपूण सांगता तें तांच्याच जिवितांत दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे आटे विटे समजून घेवंक धर्मा मदें तोंडटे उप्रासतात ते सुटावे करूंक आनी आपल्या बऱ्या जिविताची बरी देख सोमेस्तांक दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी सोमेस्तांनी जेजूचे जोळटे फुलेर कशे भाग्यवंत फ्रांसिस्का भाशेन हुर्बेवंत गोवाय आमच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या बऱ्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतान वावुरतल्या दर एका मोटवाशी भयणांनी जेजूची विचून काडलेली नीज पाटलावदारां कशीं आपल्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ओ दयाळ बापा,
आमची मागणी तुझ्या मुखार दवरल्या ती आयकून घे आनी करीत भशेन आमी जेजू खरें पाटलावदार कशी आमच्या देवाच्या उतरान तशींच मागण्यांतल्यान बाबाडतान आनी कोरण्यांत आमकां करूंक तुजीच कृपेन आमकां बोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आपल्या काळजात सवेवो जेजू तुझे काळीज मागता आजच्या दिसा आगे जिणेंत देवा कशी करीस लेगू मोगान वेगो जिवीत जोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता तुझे दिता सगळेंच मोचे बापाक मोगाल बाबीनो मुझे तुमचे विधान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाल्यार पुरा म्हणून मागात. हे तुमच्या तर्फे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सुवेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मनाक भेटोंक फॉर्मायल्ले ते पवित्र देण्यांनी मोवाळीन मांडून घे ताचे वरवीं आमच्या तुझ्या दयाल काळजाक मानशाक तुझी आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचे बोड दी. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूची नवीन सर्वेस्वर तुमची सवी आसो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उभारया आमी ती सर्वेस्पराताय पास सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वसया वयोशे आमी करूंक फाव. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर धाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव जिव्या बावाडतान तशें पुनर्जीवनपण परगटाव तीर बरवशान तुजे मोहिमेच्या येण्या कोत्रेकताव देखून आतां देवदूता आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povir, 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 dole baranzo, sorvis portu, sorgani, sansar polya, tuja, moi, avan, sorgi. Soi, soi, sorves poraci navi etata soi, sorgi tuka, soi, soi, tuka, soi, soi. बाबा तू खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समर्पूची.
ते स्वरी जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्क्यात आनी आतींतले पियात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्यानी ससणी खोराचे रगत पातकाचे बगसणे मेलच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले ह्या म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया Sumia Jesu, ami ondogada, ani kasit le pieta, itets body, tu boy povani su, ami tuje moron porgoda. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणटो आनी सरबडेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवन प्रमाणाचो वरबास धरून मेल्यात ते आमच्या भाव-भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन तुजे बागेवन दोन भुतांक आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू सभे चिटकून रावूंक आनी खरें पाटलावदार जावंक शिसाक गरजेचें मागणें आनी जेजून आमकां तें मागणें शिकयलां. जेजूचे खरें पाटलावदार जावंक मजत मागूंक बराबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समखाय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायज समखाय आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तायलेन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेसरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरो भशेन ओतरेकता. तुळदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर अकातांतली आमकां वाठाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेचे भावार्थाची दिश्ट काल आनी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. सभयाची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. खुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात दूर एकल्याक जेजू आपयता
म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरता तसले हांव तुमकां शीस करतलो. जेजूच्या फाटल्यान येवंक आमी आयल्या सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोमन्यांव शेवूंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Bapa ce veghe
चित्ता जेसूशी एया तो kata paka to uklon vorta Bapaचे वेगे तुझेशी येताव जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास दीस कांटात रोडून जेसूशी एया to pusta duka to vita pusmon to hata sotos dis kata trodun Jesusi eya to pusta duka to vita pusmon to hata sotos tuझेशी येताव जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास Jesusi eya to soglia vera visvashi mogan tuझेशी asa korna sanga Jesusi eya to soglia vera visvashi mogan tuझेशी asa tuझेशी येताव जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया काडसान शेवलेल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका दिनवास दिवया प्रार्थया सौर पदवीधार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक खरीच आमकां निर्मी नाका उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं मातशें बसूया
आयच्या मिसाची भेट समोरमल्या पाद्री आबेल फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्या पाद्री कार्सन दुरादो तांकां आमचे दिनवास. तशेंच बर्ना वालेस हाच्या फुडाराखाल गायन मंडळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ असो सकाळीं 9:00, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 3:45, 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी पोरबेचे मीस 10:30. ताच्या उपरांत मिसां अशीं दोनपारचे 1, 2, 3, 4, 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6. बाजिलिकेचे सांक्रिस्तीन कुमसारां जातात ह्या दिसांनी फकत सकाळचे 5:30 ते 11 मेरेन. फेस्ता दिसा कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटरची डेस्कार वो कंट्रोल रुमान तुमच्यांनी दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून तुमी त्यो दिवच्यो. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेंत पयस संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतलेल्यांक तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्यांक सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयचो दीस मोटवाशी भयणी पासत भेटयला. फाल्यांच्या दिसा 11 वाजतांचे मीस पोर्तुगेज भाशेन जातलें आनी 12:15 यात्रेकारांचे मीस आसतलें. 5 तारखेर मंगळाराक फेस्त जावन दुसऱ्या दिसाक मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7, 8 आनी 9:15. हे मीस जाल्या उपरांत आतां 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसा आनी लोक भायल्यान रावता. पयलीं ह्या मिसांत जाणी वांटो घेतला तांणी पयलीं भायर सरचें आनी उपरांत मागीर जी कोण 6:15च्या मिसाक आयल्यात तांणी मागीर येवचें. सभेसोर तुमची सभे आसूं. सोर पबेदार ती बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद बावडतान जेजूचे शीत आनी पाटलाव सांग तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार ओगेपणी आमकां कितें जाय आमची गरज ती आमी देवाक उबारुया. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे
बापाक वाकणटो आमेन. Son Francisco Xavier, tuझे गुण गाया सारा, तुझे सूझा सोई निगाह, सदा सोई con maga, Gesù già sonica, sodan soi vivo con maga. San Francisco Xavier, tuझे गुण गाया सारा, तुझे सूझा सोई